गीत घेऊया पेज 11 A22. परमेश्वरास वचूलयता तांचेर सगळे मोगाचे पोजोल्यानूच वासुर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकोयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवतीन जोमयता पोजोल्यानूच वासुर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकोयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवतीन जोमयता. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिव. आयच्या ह्या मिसा बोलिदानान आम्हा समेस्तांच्या इंतेंसा पासत हे मीस म्हूण भेटुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बोलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाची इंतेंसा पासत मागुया. आयची वाचपाक सदांच आमकां जेजू क्रिस्ताक वळखून आमच्या जिवितान ताचे सोरशी येवन ताचे उतरां प्रमाणे सदांच भावार्थान आमचें जिवीत जीव म्हूण आमकां आपयतात. देवाची विस्मिता आमच्या जिवितान आमच्यान समजूंक जायना. तरी पूण बरवोसो भावार्थ विश्वास दवरून जेन्ना आमी ताचे सोरशी मागणी करता तो आमकां सगळें कितें जाय तें फावो करता आनी त्याच वरवीं आपल्या गोपान सदांच आमकां आश्रय दिता. त्या वरवीं बरेच फावट आमच्या जिवितान मोग सेवे चाकरी वरवीं आमकां देव दिश्टी पडटा. दुसरी मनशां जे भाशेन आमच्या जिवितान आमकां आदार दितात तेच वरवीं देवाची कृपा आमकां फावो जाला म्हूण आमकां समजूंक जाता. तरी पूण जेन्ना जेन्ना आमच्या जिवितान कांयच घडना आमचो विश्वास उणो म्हूण जाता आनी आमी केन्ना केन्ना मागणी करिनासतना म्हूण रावता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान थोडीं जीं पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागयोन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Krista ka glod ko
संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बागून दवर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारान एक बारादेख ओजें न्हय आनी ताचे दीस कश्टतल्या वावराड्यांचे कशें न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता. तशेंच म्हाका रिकामी मोहिमा फावो जाली आनी दुखी कोंतीन भायर म्हाका आनी कांयच ना. अंतुनार पडून हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरून सोरोना. सकाळ जायसर हांव सगलोच तळमळटां. विणपाच्या सुतांक गांठी परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवोसो दवरिनासतना ते सरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतरे. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक वाकणात फापसोलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्तात. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराक वाकणात फापसोलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. सर्वेस्पराक वाकणात तो बो बरो. ताच्या मानांक स्तोत्रां गायात. आमचो देव बो मोगाल. ताका आमी वाकाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता आनी इस्रायलाच्या प्रदेशांक तोच परतून हाडटा. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक वाकणात फापसोलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. फापसोलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. ताचे गाय बांदूंक तो पेकयता. नखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक वाकणात
फापसोली कालसां तो नव्यान बोरी कोत्ता. तोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पर, ताचे जाणवायेक मीत मेद ना. खालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा, नोश्ट्यांक तो जमनीर शेवटिता. आमचो जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोली कालसां तो नव्यान बोरी कोत्ता. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले चिटीवेले वाचप. भावा भयणानो, शिववर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट कोरिना जायत जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कशेन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खूंय आसा. शिववर्तमान म्हाका दिता ते हक सोडून हांव तें फुकट पोरगोडटां, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तां जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सगट जालो. शिववर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शिववर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. ताणें आमचो पिडारोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सान मार्कू परमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोआवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेयाच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंथरुणार पडलोली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटकारांक आनी देवसार बसलोल्यांक ताचे सरशी हाडली. तांच्या दारार नगराभर लोक जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सा भासांची खूब बलितकारांक ताणें बरी केली. जायते देवसारू काडले, तरी आपूण कोण तो ते जाणू आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करूंक लागलो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक लागले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें ताका म्हणलें,
सगळो लोक तुका रावता. तांणी तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसूंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांचे देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवसार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जोबाच्या पुस्तका वेले वाचपा वरवीं आमकां एक समजूतकाय म्हूण मेळटा. आमी मनशां जावन आसात म्हूण सदांच आमच्या जिवितान आमकां कश्ट, त्रास, दूख भोगूंक म्हूण पडटा. जोबाच्या जिवितान पूण अशेंच घडटा. तो एक पवित्रतायेन रावतलो मनीस आनी धर्मवन मनीस जावन म्हूण आसलो. तरी पूण ताच्या जिवितान ताका दूख, त्रास, कश्ट सोंसचे पडटा. आमच्या जिवितान बरेच फावट जेन्ना आमकां कश्ट, त्रास आमच्या जिवितान येतात, आमी धांवून म्हूण देवा सरशी येता, देवा लागीं मागणी म्हूण करता आनी आमकां सोडवण मेळटली म्हूण आमचो भावार्थ आनी विश्वास जावन म्हूण आसा. पूण केन्ना म्हूण आमच्यान सगळें कितें एके भाशेन सोंसूंक म्हूण जाता. जेन्ना आमी मागणी करता आनी देवाचे कुशे प्रमाणे आसा तें आमकां फावो जावं नातर ना जावं म्हूण आमी ते वरवीं रावता, तेन्ना आमच्यान सगळें कितें सोंसूंक म्हूण जाता. तेच आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ करता, जेजू आमकां उगडास करून म्हूण दिता. सगळें कितें घडून जाल्या उपरांत एक सुवातेर तो मागणी करूंक म्हूण वेता. देवाचो पूत जावनूय देवाची खुशी कितें म्हूण जावन आसा तें समजूत आपल्या जिवितान हाडूंक म्हूण तो सदांच रातच्या वेळार मागणें म्हूण करतालो. मागणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तो सदांच सगळ्यांका देवाचे उतर परगट म्हूण करतलो. तशेंच दुसरें म्हटल्यार मागणें करूनच रावन आमच्यान जायना. जेन्ना आमी मागणें करूंक वेता, मागणें करता आनी आमकां कांयच फावो जायना, आमी दुसऱ्या मनशां चडशीं वचोन तांकांय मागणी करूंक म्हूण आमी सांगोंक म्हूण जाय. जशें जेजूचे शिश्य तेचे चडशीं येतात आनी म्हणटात, तुजे पासत लोक रावला. तेच भाशेन आमी सगळ्यांक जेजू सरशी आमी पूण हरोंक म्हूण जाय. जेन्ना आमच्यान जायना, दुसरी मनशां आमचे पासत जेन्ना मागणी करतात, तेंचे मागणे वरवीं आमकां देवाची कृपा आनी आशिर्वाद फावो जाता. आनी तिसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी भावार्थ आनी विश्वास मागणे वरवीं दवरता, सदांच आमी वेगवेगळ्या सुवातेर वेगवेगळ्या धर्मांचे मनशां वांगडा जेन्ना आमी वावुरता, तांकांय देवाचें उतर परगट करूंक म्हूण आमी सदांच वावरूंक म्हूण जाय. जशें जेजून आपल्या शिश्यांक उगडास करून म्हूण दिलो, ह्याच गांवांत न्हय पूण सगळ्या गांवांनी देवस्थानांनी आमी वचोंक जाय आनी त्याच वरवीं देवाचें उतर परगट करूंक म्हूण म्हाका धाडलां हें तो आपल्या शिश्यांक म्हूण सांगता. जेजू स्वर्गार परतून गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तोच पवित्र आत्मो तें जण एकल्यांक आमकां फावो केला. बाप्तिस्मा वरवीं आनी दुसरे सॅक्रमेंट्स जे आमी घेता ते वरवीं पवित्र आत्मो आमकांय मार्गदर्शन म्हूण दिता. कशे भाशेन आमचें जिवीत आमी सदांच भावार्थान विश्वासान जिवंक जाय तें तो आमकां दाखयता. आमी जेन्ना दुबावान म्हूण पडटा, दुबाव आमच्या मुखार म्हूण आसता, कितें बरें कितें वायट आमकां जाणो, तरी पूण जेन्ना आमी मागणी करता, मागणे वरवीं रावता, नितळ मनान नितळ काळजान बरो मार्ग आमच्यान विचून काडूंक जाता. तर म्हज्या भाव भयणीनो, जे भाशेन जेजून सिमांव आनी आंद्रेच्या घरान येवन ताचे सासूमायक तें बरी केली, तेच भाशेन आमच्या जिवितांत सदांच येवंक तो वाट पळयता. केन्ना म्हूण आमी आमचे काळजाची आनी मनाची दारां उक्ती म्हूण करतले आनी ताका भितर येवंक म्हूण आमी स्वाद दितले म्हूण. जर आमी आमची मनाची आनी काळजांची दारां उक्ती करता, तो आमचे भितर येवन आमकांय पवित्रतायेन प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत जिवंक तो आमकां आदार आनी कृपेन भरता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच देवाचें उतर समजूतकायेन घेवन आनी त्या वरवीं आमचें जिवीत उजवाडान जिवंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया.
आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवाक देवाक सोर पोरबेदा ते पापाक स्वर्गार आनी प्रितमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभावलो आंकवार मारे तांय जल्मलो पोंस पिलाताकाल तांणी कोस सोंसले ताका खुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पोरबेदा देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय थंय जावं जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बगसणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव सदांच भावार्थान आनी विश्वासान रावूंक म्हूण आमकां आपयता. ह्या मेसा बलिदानान आमी वांटो घेवंक हांगा हाजीर म्हूण जाल्यो. आतां आमच्या मनान आमच्या काळजान थोडी मागणी जी जावन आसात ती आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमचो पाप साहेब बिस्म साहेब यांनीक तशेंच मोटवाशी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो भावार्थ वाडोवन जबाबदारीन वावुरतात. तांच्या वावरान तांकां आडकोळी येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुट्टी चलयतना आपली कोरी जबाबदारी आपले परजे सवें कितें ती वळखून घेवंक सोमेस्तांक फावो त्यो जातल्यो सवलती मेलून दिवंक आनी ओदीक करून ह्या सोन कोश्टाच्या वेळार गरजेवंतांच्या आदाराक पावूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. भुरग्यांक मुलावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापाय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूची वळखीची बराबर बरें तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. देव संदेशकारान तशेंच शाळेंत शिकयतेल्या शिक्षकांक आपले कशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्रान फावो जाल्या तरेवार उपाय वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गान तशेंच वर्गा भायर आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजू गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आयज आमी दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समोरता. क्रिस्त धर्म शिकवणेचें केंद्र सोमेस्तांच्या भावार्थी आकारणीं करूंक
आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपायां वरवीं बारीं वावुरतात केंद्रांत वावुरतेल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितोल्यांक उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची घोटाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उच्चारलो ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत जिवंक तशेंच दुसऱ्यांक तोच मोग आनी सेवे चाकरी वरवीं तुजी बळ आनी शक्ती दिवंक म्हूण आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेवया पेज 44 C 38. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर कशे तुजो मोग बोरगोट करूंक शुभ खबर सगळ्यांक दिवंक. तुकाच बापा सोर मोजे म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. मोगाळा बापा आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करूंक आमकां दी. हे परी आमच्या अशक्त कुडीचे प्रसन्नांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताक प्रसन्न जावन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आकवार मोरयेतायेन जल्म घेतलो. खुर्साचेर मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलां. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कलराचे हे रगत, पातकांचें भक्षणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगती, तिच्या पती भागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ते आमी सगळीं सहभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D43. तुका आमची गरज
तोशे सांदे तोशे आमी तुका प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एका काळशेन तुवें आमकां वांटो दिलें. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावन आमचो संतोश. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आजचो वेळ बसत. फादर जॉनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें हें मीस पेटयलां, प्रवचन केलेलें आसा. कोयराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाचपां घेतात तांकांय तोकस घेवन तुमी वाचपां घेतात आनी म्हणून हितून देवाचें उतर ही भशेन परगोडटात. हांगसर आमकां जी मदत करतात तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर येतात तर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी जीं कोण मिडियमाचेर म्हणजे मिडियाचेर सगळ्या संवसाराक ह्या मिसान वांटो घेतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात, चड करून आमचे बाजलिके पासत. कित्याक आमी तुमकां फाटीं सांगलेलें आसा की 70 वर्सां जालीं ताची भायली कात पळय आसा ती सोलून काडलेली आसा. ती तशी नासलेली, म्हणजे ताका लायम प्लास्टर आसलेलो. ताचो परिणाम आतां वणटींचेर जाता. आजून पर्यंत उदक भितर आहा तें सगळें जिरो ना, तें भायर सरोना. तर ओदीक आनी ओदीक हें तर जायत जाल्यार तें मातशें धोक्याक पडोंक, कित्याक ही बिल्डींग मातशें आलोंग आहा. म्हणटच ताका लागून तुमकां हांव म्हणटा तें हांगसर आयल्यार म्हणटच मातशें पळयात. तें करूंक नाका की करूंक जाय. तुमचो मोत तातूंत जाय आमकां. तर तें मातशें चिंतनात दवरात. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन तुमकां एक सुपुल्लें कपेल दिसता. तें गव्हर्मेंटान आमकां दुरुस्त करून दिलेलें आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जाणें थंयसर वावर केलेला बियोन म्हणटा पळय ताणें बरे भशेन केलेलें आसा. तें दर म्हयन्याचे 6 तारखेर थंयसर मीस जाता. सायब गोंयांत मायेचे 6 तारखेर पावलो, ताका लागून आमी थंयसर मीस दवरलेलें आसा. खूब मिलाग्री जातात कित्याक लोक भावार्थांत येतात थंयसर. 17 ह्या म्हयन्याचे कॉरिझम स्टार्ट जातलें. तो सिंजेचो बुधवार जावन आसा. 4 मार्चाचे सायबाची नोयनां स्टार्ट जातलीं. तर ह्या वर्सा कशे भाशेन आसतलीं ती मागीर तुमकां हांव सांगता. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन. गीत घेवया पेज 96 F 22.